तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां आमी सद्या जे माड्डोळ पंचायतीचो जो वाठार आसा हांगा नगर म्हणटा त्या नगरान फाटल्यान गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जें काम आसा केबलींग घालपाचें. आतां तुमी पळयलें आमकां काम जे डेव्हलपमेंट करता तेजो केन्नाच विरोध ना बरे कामाक, पूण सरकाराक आमी एक सांगूंक सोदता आनी जेन्ना आमी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटांनी वयता जी सर्वसामान्य जनतेची कामां घेवन तेन्ना डिपार्टमेंटांनी एक रोड कटींग करतलो जाल्यार ते सांगता जेन्ना हॉटमिक्स जाल्या नंतर खंय 3 वर्सां पर्यंत रस्तो फोडपाक मेळना एक लायन घेतलो जाल्यार. आतां आमच्या फाटल्यान दिसता हो 1 वर्स सुद्दां जावना रस्तो हो हॉटमिक्स करून, पण फाटल्यान हांगा तुमी पळोवपाक जाल्यार कटींग चालू आसा. सादें एक उदाहरण दिवपाक म्हटल्यार लास्ट एंडिंगाक मेच्या एंडिंगाक आनी ऑक्टोबर पर्यंत हेचें कलेक्टराचें एक ऑर्डर आसता रोड फोडपाक मेळना म्हणून हांवें 7 म्हयने जाले पेंडींग उरलेलो रोड जो कटींग करून आपेवाळ टू कुर्टी. लोकांक कितले त्रास जाल्ले हेवूय दाखोवन दिल्ले. आतां 8 डिसेंबराक हांवें जेन्ना व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें की लोकांचे हाल जाता म्हणून, तर 10 डिसेंबराक रोखडें ताबडतोब काम चालू केल्लें तेंच्यांनी. आतां हें जें डिपार्टमेंट आसा तें सुदीन ढवळेकारा कडेन आसा. आतां ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी जे PWDचें डिपार्टमेंट आसा हें PWD मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा. ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन ताबडतोब हेचें काम जाल्या नंतर रोखडें तेचेर डामर घालपाक जाय. 7-7, 8-8 म्हयने लोकांक त्रास दिवपाक जायना. फाटल्या ते फुडें वचत न्ही जाल्यार तुमकां थंय दिसता इतले टनाचेर थंय डिफिकल्टीज जाता. माती वयल्या वयर फिलिंग करता, परत खड्डे करून दवरलेले आसा. आनी रोड सोडून मोदी आनी तेंच्यांनी कटींग करता. उरता रोडाची पळय आतां डिस्टन्स कितलो उरला तो. आतां ह्या रोडा वयल्यान 2 गाडयो सुटपाक जाय. आतां मागीर कितें करपाचें लोकांनी खड्ड्यांनी घालपाच्यो गाडयो. हें आमी उघडपणान दाखयल्लें आसा. जेन्ना त्रिवळा ती सायडीक वयता आसतना गाडयो लोकांचे ट्रक पोंदान गेल्ले आसा, बसी उरलेल्यो आसा. हें आतां आमी पयलींच एडवान्स सांगता कित्याक तुमी मागीर कामां करता आनी सगळे पयशे सांडटा. आतां कालूच एक न्यूज येयला प्रधानमंत्री जे सडक योजना आसा पळय तेचे 10 कोटी आसा पळय ते एकूय खंय गोंयान खंय पयशे मोडूना. गांवांतले आमचे भितर कामां उरता अशीं आनी तुमी येवन नवे रस्ते फोडून उडयता आनी लोकांचे हाल करता. आनी हे जनतेचे पयशे अशे पिड्यार करून उडयता तुमी. तुमकां येयल्ले फावटी फक्त पयशे लोकांचे कशे काबार करपाचे हें तुमकां दिसता. तर एडवान्स सांगलेलें आसा आमी हें काम जालें की केबल घातलें की रोखडेंच पयलीं हांगासर डामर घालपाक जाय हेचें आनी फिलिंग करपाक जाय, नाल्यार आमकां परत रस्त्यार येवचें पडटलें. नमस्कार. आतांच आमच्या ज्या जिनेशा पंचायत विरोध ना, डेव्हलपमेंट गांवचो जावप गोंयचो जावप ही बरी गोश्ट आसा. पूण हो डेव्हलपमेंट करता आसतना लोकांच्या जिवनाशी खेळपाक जायना. कित्याक आयज ज्या गांवांनी जे रोड गेल्ले आसा ते रोड पयलींच रोड सारके ना आनी ते रोड अरुंद आसल्या कारणान 2 गाडयो वयता आसतना गाडयांक खूब त्रास जाता. आनी जी आयज जी गव्हर्मेंटाची जी पद्दत चल्ल्या काम करपाची ती एकदम चुकीची आसा. त्या खातीर हांव जो हो इलेक्ट्रीक जे खातें आसा ते आमचे सुदीन ढवळेकारा कडेन आसा. PWD खातें आमचो CM सावंता कडेन आसा. तसोच हो स्थानीक आमदार मंत्री ताकाय हांव रिक्वेस्ट करता जो हो केबल तुमी जो घालता हो केबल घालून जाले नंतर जे तुमी चर मारतले ती बेगींतल्या बेगीन तुमी पुरोवची आनी जो रस्तो तेजें डांबरीकरण करून जसो पयलीं जसो रस्तो आशिल्लो तसो रस्तो तुमी करता. ना जाल्यार हांगा रस्ते अरून काडले आसल्या कारणान रातचे कितें हांगसर अपघात जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता लोकांच्या डेव्हलपमेंट करता आसतना तुमी लोकांच्या जिवना कडेन खेळनाका इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्धे उदक घालून जालां फुलफुला पडल्या गाडी म्हाका भायर घालपाक मेळना थंय.
वर उदक घालपाक ना पळय हो आता हायवे गाडयो पळया कित्याक ते पळया प्लेट घालून दवरल्या पण करोडांनी पयशे मोडटा पळय आतां ह्या प्लेटी वयल्यान ही प्लेट केन्ना काबार जायची ती नेम ना पळय पळया फाल्यां ही प्लेट कोणाक वचून हांगा अपघात जावंक शकता गाडयेचो फक्त वयल्यान येयले की ना जें कितें आमी त्याच खातीर आमी वेळोवेळ सांगता जें कितें काम करता येयले की तें नाही तुमी योग्य रितीन प्लेटीची जें काम पावर टिकाऊ करात ते लोकांक त्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर तुमी आमी परत परत आमी सांगता तुमी लोकांक पिशां काडपा खातीर कामां करूं नाका जें कितें काम करतले जनतेचो जो पयसो आसा तो योग्य रितीन तुमी खर्च करात येवसली जी हेजी पळय घरा कडेन सुद्दां म्हाका कोणी बरी प्लेट घालता हांगा बरी लोडाची गाडी घेतली ती गाडी कोणा वचपाचें घेता पळय हें कितें जालां पळय हें जॉयंट पळय तेजें हें पळया केन्ना हेवी गाडी येवन केन्ना खड्ड्यान वचपा अशें चेंबराक गेली चेंबरान ती सेवरेजीचें मारलेली गटारांनी कितले गाडयो ट्रक गेल्या ते पळया तुमी एक एंगल एक प्रोजेक्ट म्हणटा तो सारको आसना सेवरेजीचो फोंडेचो फेल जाल्लो आसा तेंगेलो आतां हे कितले सक्सेसफूल जातले तें कोणाक खबर तेजे कडेन पळय रिपेर करपाक कितें तरी मशिनरी आसा काय ना तिवूय खबर